महापालिकेची बसका बांयगणी गार्बेज ट्रीटमेंट प्लांटावेल्यान बरीच तापली। महापौरा सयत रुलिंग नगरसेवक बांयगणीचो जागो सरकाराक गार्बेज ट्रीटमेंट प्लांटाक दिवंक तयार ना। विरोधी नगरसेवक म्हणतात सरकार दिता तो चान्स वगडाय नाकात। सरकार तयार असताना प्लांट घालून पणजे गार्बेज फ्री करात, आयकना जाल्यार रस्त्यार येवपाची तांची तयारी। 15-16 जेन्ना हांव मेयर आशिल्लो तेन्ना जेन्ना हांव प्रपोजल हाडलेलो तो एक्सेप्ट केल्लो तर न्हू आयज आमचो गार्बेजाक कोणाक रडपाय पडपा नासले। आयज गार्बेज सगळो ट्रीट जाल्लो आसता। हो तेन्ना करूंक ना, सेम मिस्टेक आयज परते करपाक सोदता। सामको सिरियस इश्यू आहा आनी LIC कडेन मुद्दाम तुमी वचून विजीट करा। ज्या प्रमाणे कचऱ्याचे ढिगारे पडल्या थंयसर पयल्यार साफ दिसता की मेयराक जावं हांकां कोणाकूच ताजे बद्दल पडलेलें ना। That time सगळे इस्कॉलार एकठांय जावन हिंगासर इवन मेयराचे हितून मेयराचे कॅबिन ढटी करून गार्बेज उडोवन गेल्ले इस्कॉलाचे भुरगे फ्रॉम गोंयांतले। आय होप दॅट हिस्ट्री शूड नॉट रिपीट सच। करेक्ट। आणि वी कॅन डू दॅट। टाइम फ्रेम कितें घालता? टाइम फ्रेम न्हू, आतां फाल्यां तेणें पयलीं इन्स्पेक्शन करता म्हटलं। आय एम व्हेरी पॉझिटिव्ह तो करतलो अशें म्हाका दिसता। करिना धर न्ही जाल्यार आमकां तो फोर्स करता की तेज्या अगेन्स्ट कितें तरी एक्शन घे आनी घेतले, घेवचेच पडटली, कारण लोकांच्या आरोग्या कडेन आमी खेळपाक शकना। महापौर सुरेंद्र फुताट म्हणटा एकदा सरकाराक जागो दिलो म्हणजे जागो गेलो, महापालिकेचो ताजेर कांयच हक्क उरपाचो ना। Just because we delayed by 4 days, they're saying like this. What is the hurry? We said wait for 4 days. I'm coming back to you on Wednesday. We are going to take a legal. See, it is 1,71,000 square meters land. Our land. It goes. Nothing else we can do. I'm not asking about that. No. I just want to tell you is that we'll try to find out avenues, whether we can, if we give on lease to them, whether we can get some rent. What is there to try? Because once you give, then you can't try. So what is there to wait till Wednesday? Ultimately, it's been acquired by the government only. So? It's in your possession, so transferring... What is the meaning of government? Government is government. Government is government. They give funds to the municipalities, to corporation, they give to panchayats. Correct. So once it is government gives the money to that, for that land, for that panchayat, that property belongs to the panchayat. Government doesn't this thing. Otherwise the government done. 2019 आणि 2022 खंय तो पणजे इलेक्शनाक रावतलो। सध्या बुधवारा डिसिजन घेतले म्हणून अशें ठरलेलें। बुधवारा परत मीटिंग घेवपाची। Coming Wednesday. Yeah. Legal opinion कितें आसा? That you ask him them. And what about pay parking? Pay marking, they said, somebody says that we don't want pay parking and all this. It is stopped now. मेयरान मात सुद्दां सपोर्ट करूंक ना लँड ट्रान्सफर करपाक। लँड परचेज केला गव्हर्मेंटान, पयशे फारीक केला गव्हर्मेंटान, सगळे गव्हर्मेंटान केला। फक्त ते आमच्या पोजिशनान आमकां बांदपाक दितले। वी आर नॉट इन अ पोजिशन, CCP इज नॉट इन अ पोजिशन वीच ही ऑल्सो एग्रीज। गव्हर्मेंट वॉन्ट्स दॅट लँड टू बी ट्रान्सफर इन दॅट नेम, जाल्यार आमकां बेगीन बांयगणी प्रोजेक्ट मेळटलो। माय ओनली कन्सर्न इज गव्हर्मेंट वॉन्ट्स टू कंस्ट्रक्ट solid waste management treatment plant at 4 places. Everybody wants that. आमचो सर आता समज आमचो टाइम चुकलो न्हू, we don't know when we will get that time, whether we will get that time. I have to make it open. Surendra Futatat is a threat to many politicians. But until God gives me the strength, I don't care for all these threats. If I have to become the chief minister of Goa, if God wants me, I will become. Enough. What has happened? I will contest in Panjim 2019. Even in 2022. Yes. What is the big problem? I can't be like a lame duck all the time. प्रुडंटा खातीर चेतन गवस। मायनिंग सीझन सुरू जावचे पयलींच मिनाच्या ट्रान्सपोर्ट रेटी वेल्यान किजिलां सुरू जाल्यात। जो मेरेन टन आनी किलोमिटरा फाटल्यान 17 रुपया रेट मेळना तो मेरेन कोणेच ट्रक भायर काडचो न्ही म्हूण दक्षिण गोंयच्या ट्रक वाल्यांनी थारायला। कंपन्यो प्रत्येक फावट रेट दिता म्हूण सांगून खंय मागीर फटयतात। सोमारा मुख्यमंत्र्यान सगळ्या जाळवणदारांची बसका आपयल्या। पूण आमी मागणी केलेली रेटी खातीर आमगेली 17 रुपया पर टन पर किलोमिटर मेळचे म्हणून आमी ऑलरेडी लेटर दिल्लें आसा। त्या प्रमाणे आमकां ही रेट मेळची आनी सगळी तमाम सावथ गोवा ट्रक ओनर जितली कोण आसात आमगेले मेंबर्स ते सगळे मेंबर आमी अपील करता, सांगता की तेणी जो वेळ पसून रेट जायना तो वेळ पसून गाडी घेवन मायनीर वचनाय आनी वचप ना। रेट जातरीच मागीर वचपाचें। कितली रेट आसता सध्या? आता सध्या 9.5 रुपये 9 रुपये पर 30 पैसे पर टन पर किलोमीटर आसा। तुम्ही ऑलरेडी कंपनी बी सांगला ही खबर? त्या कंपनी पडला आमी प्रत्येक सिजना आमी कंपनी सांगतात आनी कंपनी आमकां आश्वासन दिता पयलीं चालू करा मागीर रेट दिता, पूण रेट आमकां मेळना।
प्रत्येक टायमा आमकां मागीर तुमकां अशें हें करचें पडटा. एक्सिडेंटा खातीर एक रूल केलो सरकारान. इमिजिएटली गाडी एक्सिडेंट जायत जाल्यार तो ड्रायव्हर भितर पडटालो आनी तो फेटल एक्सिडेंट जालो जाल्यार तो ड्रायव्हर 3 म्हयन्यांनी सुट्टालो. पूण ती ट्रक आसा पळय ते आमचे अजुनूय सुटना. ट्रक अजुनूय भितरूच आसा. ड्रायव्हर सुटून 3 म्हयन्यांनी दुसरी गाडी चलोवपाक लागलो. पूण पात्रांव आसता सफर जाता. तो एक डिमांड आमी केल्लो. अध्यक्षान जी अपील केला की रेट जाले शिवाय खंयच्याच ट्रकवाल्यान आपली गाडी घेवन मायनीर वचप ना. हेजेर आमी सगळे ठाम आसा आनी जे असले विचाराचे जे मनीस आसा जावं असले विचाराचे ज्यो खंयच्यो संस्था आहा तांकां आमी पुरेपूर सपोर्ट करतले हाजे मुखार. ट्रान्सपोर्ट रेट, GPS, कामगार ते मिना विशीं सगळ्या विशयांचेर चर्चा करून तोडगो काडपाक खंय मुख्यमंत्र्यान सोमारा बसका आपयल्या. मायनिंग बेल्टांतलो सावड्डेचो आमदार दीपक पावसकार फुडाकार घेता. मिटींग जी आसा ती आमी पयर सेमाडी गेल्ले सगळे सावथ गोवा ट्रक असोसिएशन आनी सगळे पंचायतीचे सरपंच सीएमा कडेन गेल्ले आमी आनी सीएमान आमकां सांगिल्लें आसा आतां येत्या मंडे आमी मिटींग ऑर्गनायज करतलो. सगळ्या मायन ओनराच्या जे आसा तांकां आपयतले. डिपार्टमेंट जे मायन डिपार्टमेंट, ट्रान्सपोर्ट डिपार्टमेंट हांकांय ऑफिसरांक आपयतले आनी हेजेर एक म्हणजे हो रेटीचो जावं बाकीचो विशय जो आसा सगळो एक सोमाराक हेजे फायनल करतलो म्हणून सांगलें. प्रुडंटा खातीर मयूर नाईक. जीसीएचो आदलो अध्यक्ष दयानंद नार्वेकार हायकोर्टात गेला. जीसीएच्या बीसीसीआय फंड फ्रॉडाचे केशीत आपल्या आड FIR रद्द करचो म्हूण तो मागता. हायकोर्टान आता इकॉनॉमिक ऑफेन्स सेलाक नोटीस काढल्या. 15 सप्टेंबर मेरेन रिप्लाय दिवंक सांगला. आदलो अध्यक्ष दयानंद नार्वेकार, जीसीएचो प्रेसिडेंट चेतन देसाय, सचिव विनोद फडके आनी खजिनदार अकबर मुल्ला आड EOCन जीसीएच्या 1 कोटींच्या गैरव्यवहाराचे केशीत FIR रजिस्टर केला. घेऊया एक ब्रेक.